नमस्कार माझ्या भावा भयणांनो आणि इश्टिश्टिनींनो. आयज सोनाली घेवन येयला स्वरचित लेख. लेखाचें नांव जावन आसा सोबीत जगाची सोबीतकाय आमीच. सोबीत जगाची सोबीतकाय आमीच. मनार जाल्लो परिणाम हो सोंपेपणान विसरूंक मा कठीण आसता. पूण आपल्याक वायट बरे स्थितीन सुदारप कशें हें आपल्याच हातीन आसता. जिवितांतले रंग हे बदलत आसतात, पूण आपल्या आंगाक खंयचो रंग लावन घेतल्यार बरो हें कळप ना कळप आपल्याच हातीन आसता. आपल्या हातींत कितलीं आनी कसलीं कर्मां आसात हें जर कळत तर सगळें सोबीत जाता. तुजें कश्ट तें तुवें तुज्या परीन केल्लें कश्ट तुका व्हड आसता. तुका जाय तें करूंक तुका कोण आडोवंक शकना, आडोवंकूच जावचें ना. जशें सैम सोबीत, जेन्ना त्या सैमाक आमी पळयतात तसोच तो नजरेंत भरता. देखीक एक कवी सैमाक पळयता आनी आपल्या नदरेन भरून मनांतल्या उतरांनी कागदार उतरयता. जग हें सोबीत आसा, सोबीत नदरेन पळोवपाक शिकात. आमी ह्या जगाची सोबीतकाय आसात. आमकां विविध रंगान विविध ढंगान व्हड ल्हान बारीक मोठो त्याच बरोबर आमच्या मदीं एक तरी असो गूण भरला. कांय जाणांक ते दिसल्यात तर कांय जाणांनी आपल्याचेरूय सारकी नदर मारूं ना. कांय जाणांक परिस्थितीन तशेंच दवरल्यात तर कांय जाणांच्या नशिबात देव मनीस धाडल्यात. पूण आपल्या कडेन जातलें? हो प्रश्न चड पडूंक लागल्यार तूं थंयच बसकण मारून बसल्यात. खरेंच प्रश्न जर पडला आनी तूं जिद्दीन उठला जाल्यार तुज्या मदली सोबीतका आयज तुका घेवन वाऱ्यार उबूंक लागल्या. आतां हांगा वारो दुशीतूय उडटा. तुवें खंयचे दिकेर पावल दवरलां तशें तें वारें तुज्या भाराबर चल्लां. हें अशें सोबीतकायेक तेन्नाच तुज्या म्हऱ्यान आशिल्ल्या जगान पळयलां. आतां हळू ही तुजी वळख देशभर पावपाक लागल्या. हांवें सुरवातेकूच म्हळां, मरान करून घेतिल्लो परिणाम बरो आसा जाल्यार कसो आपूण हांगा पावलो हाचो मापदंड तुका दिसता. आयज तर मनीस खिणाक वयर आनी त्याच खिणाक सकयल अशी स्थिती आसा. ह्या स्थितीचो पडताळ तुज्या म्हऱ्यान सारको पावला जाल्यार तूं तुज्या कार्यान कितलो वयर आनी सकयल आसा हाची जाणीव तुका जाता. दिप्ती काबाड कश्ट करतालें, आपले गूण ताका कळिल्ले, आयज तें सोनें जालें. दिप्तीक जर आपल्या मदीं कितले गूण आसा हें कळूंक नाशिल्लें जाल्यार तें आयज व्हड मनान आपल्या कडेन कितें आसा हें जगा मुखार दाखोवंक शकचें नाशिल्लें. दिप्ती व्हड क्रिएटर जालें. ताणें आपल्या स्वकश्टान आयज ह्या व्हड हॉलान आयज आपल्या संघर्शाची काणी सांगली, जी ताका व्हड दिग्गजां मदीं उबें रावून दाखोवपाची संद मेळ्ळी. त्याच संघर्शाक पळोवन ताका आयची उंचेली खुर्ची प्राप्त जाली. कसली परिक्षा स्वबळार दिली आसत ताका भिवपाचें अशें कांय नासता. आयज काल स्वबळ वापरप म्हळ्यार तूं जिखलो. नाजाल्यार आयज सगळो आयतो गल्लो मारीत जगताले तर ते कांयच करूंक पावचें नाशिल्लें. आपल्या दिसरातीच्या कश्टाक जो मोल आसता तो आपल्याकूच कळटा. ह्या सोबीत जगात आपली जीण सोबीत करपाक फ्रॉड करप आनी हिसकावून घेवन वचप हाका जिवीत म्हणूच शकनात. घोटाळे करून फुडें पावलो खरो, पूण मागीर मात थोड्या दिसांनी परत त्याच जाग्यार. दुशीत मनां दुशीत कार्यां आपल्याक दुशीतच दवरतात. नितळ मनाचें काम घाम गाळून जगिल्ले दीस सदांच भांगर जातले जाल्यार त्रास दुख्खां ही पदरान घेवन ती वाटेर सांडीत सूख घेत चलत वचची पडटा. सोबीतकाय हीच आसता जातून सत्य आसता आनी सत्याक सदांच उशिरा न्याय मेळटा. तूं सत्यान केल्लें कार्य आयज तुजी जीण भांगराची जाता. तुजें अशेंच नांव आयज कांय जाणांचे अणभव जातात. तीच प्रेरणा घेवन ते बी जगपाचे वाटेर चलतात सोबीत मनांनी. तर इश्टानो, हो म्हजो ल्हानसो लेख तुमकां कसो लागलो हें जरूर कळयात. तो पर्यंत देव बरें करूं.